हांव एस आर पाटील, प्रेसिडेंट ऑफ द मारगांव बोर्ड ऑफ पेन्शनर एसोसिएशन. आम्ही प्रोटेस्ट नोटीस 23/12/25 चेअरपर्सन ऑफ द MTD मारगांव पोर्ट ऑथॉरिटीक दिल्ली. आम्ही प्रोटेस्ट करता ते एजेंडा 6 दिल्ले. हाजे एक एजेंडा म्हणटा तो क्लोज डावन हॉस्पिटलाचेर तेणें आमकां आन्सर दिला. ते आन्सर आमी कन्विन्स जावंक ना. कित्याक सांग, ते केन्नाय इनडायरेक्टली करपाक शकता म्हणून. आनी दुसरें म्हणटा कितें आहा, जर तो PPA मॉडेल करता बाकीच्या पोर्टा भाशेन जाल्यार बाकीच्या पोर्टांनी एम्प्लॉयसाचे आनी पेन्शनरांचे ग्रूप इन्शुरन्स पयसो लावूं ना. तो लावच्यो न्हू म्हणून आमी सांगलां MTD. आतां आयटम नंबर 2, पेमेंट ऑफ द एरिया. एरियासाचे सेकंड फॉर्म्युला म्हणजे मॅथॉलॉजी म्हणटा ताका, ती आमी 26 मागलेली. पूण कांय कारणां म्हणून म्हणजे तांकां काम चड वाडल्या कारणान आनी स्टाफ कमी आसल्या कारणान आमी तरी तांकां भरपूर टायम दिलो. आनी डेप्युटी चेअरमॅनान आमकां एश्युरन्स दिले आनी सेक्रेटरीनूय एश्युरन्स दिले ह्या नोटिसीचेर की आपूण तुमकां फेब्रुवारी ताणें कन्फर्म केलें FA कडेन आनी डेप्युटी चेअरमॅनानूय कन्फर्म केलें FA कडेन. पूण आयज परत फेब्रुवारी गेलो, आतां मार्च येयलो. आतां सांगता तो डेप्युटी चेअरमॅन म्हाका आमकां नेक्स्ट फायनान्शियल इयर. नंबर 3, मेडिकल बेनिफीट MPD एम्प्लॉयज प्रायर टू 2075. हांगा कितें आहा, एक मेडिकल बेनिफिटाची 2009 एक ऑर्डर येयल्ली आहा BC. थंय कांय अमेंडमेंटाची गरज ना, कांय ना. खाली मेडिकलाचे बोर्डाचे एप्रुवल घेवपाचें, बोर्डाचे एप्रुवल घेवपाचें आनी मेडिकल बेनिफीट कोणाक ना तांकां इम्प्लिमेंट करपाचें, जशें बाकीच्या बोर्डांनी केलां. लायक मुंबय पोर्ट मेडिकल स्कीम केला 2010. तेंच्यांनी सगळ्यांक मेडिकल बेनिफीट दिल्या कोणाक मेळना आसलें. आतां हांगा कावंटींग 50% LR म्हणजे पयलीं एक्स्ट्रा लेबर रिक्विजिशन घेताले आनी इन अदर वर्ड्स इट इज कॅज्युअल सर्वीस. ह्या लोकांनी सर्वीस रेंडर केल्ली आहा. कोणी 2 वर्सां केल्ली आहा, कोणी 3 वर्सां केल्ली आहा. आनी स्पेशली जे लोक डेमॉन्स्ट्रेट काम केल्ले आहात थंय आमचो एग्रीमेंट आहा 1981 एग्रीमेंट आहा. त्या एग्रीमेंटाचेर आयटम नंबर सिरियल नंबर 11 म्हटलेलें आहा की दोज हू आर अलाउड आफ्टर कंप्लिटेशन ऑफ 3 years सर्वीस दे गिवन रेग्युलर एम्प्लॉयमेंट आनी तांकां ते भाशेन रेग्युलर एम्प्लॉयमेंट दिला. तर तांची डॉक्युमेंटाची गरज ना. दॅट दे कॅन रिलाय ऑन दॅट एग्रीमेंट. तेंच्यांनी ते 1981 एग्रीमेंट पळोवपाक शकता आनी दिला आमी मॅनेजमेंटाक. ते आदाराचेर तेंच्यांनी दिवपाचें. तेंच्यांनी डॉक्युमेंटाची गरज ना. आतां हांगा 2 आनीक केस दिल्ली आमी सारकी कंप्लीट एज पर सर्क्युलर दिगंबर तेंडुलकर आनी मनोहर राव विदाउट ब्रेकिंग सर्वीस. ते केसी आतां परत सेव्हिंग जाल्या, आमकां रिप्लाय केला त्या आनी तेवूय हांव मागता मॅनेजमेंटा कडेन ते कन्सिडर करच्यो म्हणून जाता इतले बेगीन. पेन्शनराचेर हांगा इतली वर्सां केन्ना तशें जावंक ना की हे फर्स्ट टायम हिस्ट्री आनी हो व्हडलो आमचो पेन्शनरांचो आनी फॅमिली पेन्शनरांचो इन्सल्ट जाला. तांकां 6 पेजीस दिल्या आनी आमकां 1 पेज दिल्या. अशें खंयच्याच पोर्टान जावंक ना भारत मेजर पोर्टान. ही हिस्ट्री आमच्या मारगांव पोर्टान ही अशें जावचें न्हू हेच्या फुडें म्हणून आमी तांकां लेटरूय बरयल्लें. आतां फूल रिम्बर्समेंट आयटम नंबर 6, फूल रिम्बर्समेंट मेडिकल बील एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. हांगा आतां इतलीं वर्सां जालीं CGS रेट दिता. पूण आमी गवर्न बाय कोर्ट रेग्युलेशन गवर्न करता. ताका लागून आमी वी आर नॉट सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉई. देयरफॉर इवन CGS रेट सुद्दां सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणल्यार CGS रेट दिवचे न्हू. एक्चुअल जे ताका ट्रिटमेंट बॉन्ड केला आनी त्या एक्चुअल एक्सपेंडिचर केला इतली मेडिकल बील फारीक करचें म्हणून तो जजमेंट आहा आनी तो जजमेंट आमी MPDक दिला लास्ट. पूण त्या जजमेंटाचेर तेंचे सायडन उलयला दे आर गोईंग टू रिस्ट्रिक्ट म्हणटा ते आमी CGS रेटूच दितले. CGS रेट कितें मेळटा, तुवें समज 1000 रुपया मोडलो जाल्यार तुका 300 रुपया मेळटा. ताका लागून आमचे हेजेर स्ट्रॉंग प्रोटेस्ट आहा की आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज न्हू. नायदर आमी वी आर नॉट गव्हर्न बाय CGS रेट. देयरफॉर आमकां सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट इम्प्लिमेंट करचो. ना करना जाल्यार आमी
तेजेर फुडें कितें ते स्टेप घेतले आनी इतलें सांगून हांव दुसरें आतां मॅनेजमेंटाक आनी लास्ट अपील करता जर आमचे सेकंड एरियस फॉर्मुला मेथोलॉजी एरियस बिफोर 31 मार्च पयलीं तर मेळना जाल्यार आमी तो प्रोटेस्ट 20 तारखे नंतर केन्नाय आमी करतले इन फ्रंट ऑफ द MPD ऑफिस. MPD हॉस्पिटल तेजे मॅनेजमेंटान आमकां रिप्लाय केला की आमची अजून पर्यंत हें ना प्रायवेटायजेशन करपाचें आनी आमी सांगलां जर PPP मॉडेल केलें बाकीच्या पोर्टा भाशेन जाल्यार तुवें आमचे ग्रूप मेडिकल इन्शुरन्स लावपाचें ना आमकां लागूंक जायना आमचो 1 रुपया आमचेर लागूंक जायना ते काम केला विरोध इन टेंटेटिव 30,000 मिनिमम मॅक्झिमम मे बी एज पर देअर एज. पेन्शनरांक इतलो अमावंट MPD नाल्यार वर्सांसून एकदा पेन्शनांसून कट करता नाजाल्यार इन्स्टॉलमेंटांनी किंवा डिसिजन तो आमचो 30 तारखेक आमी प्रोटेस्ट दाखोवपो सोदता ताका लागून प्रोटेस्ट आमकां तेंच्यांनी रस्त्यार हाडल्या आमची इच्छा नासली आमकां रस्त्यार येवपाची पूण मॅनेजमेंटान फोर्सफुली आमचें कांयच आयकना म्हणून आयज आमचो जर एरियस फारीक केल्ले आतां परत एकदां तेंका मॅनेजमेंटाक अपील करता एरियस सडसडीत तेंच्यांनी ह्या म्हयन्याक आमकां फारीक करचे ते 50% येयला कॅज्युअल बेनिफीट तेंचे दिवचे 2 आयटम जाले तिसरे कॅलेंडर आमकां ते 1 पेज दिवन जो इन्सर्ट केला ते आमकां 6 पेजीस दिवचे ते 2-3 इश्यू तरी आउट ऑफ 6 इश्यू ते 3 इश्यू तर तेणी जाच्या बेगीन ह्या बाय एंड ऑफ दीस मंथ करचे ना जाल्यार आमी हेजिटेशनूच न्हू फॉलोड बाय आमदार स्ट्रायक आमची वचपाची तयारी आहा. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.